आता पळया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो काय खबरो. आयबीपीचेर गोवा फॉरवर्डान अजेंडा गुटलावन दवरला म्हूण टिका जाता. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा विजयाक लागूनच खंय पर्रीकर सरकारान वाणी प्रोजेक्ट होल्डार दवरला. Now the Vani brewery project, which was the main fight of the Goa Forward Party, where all its leaders opposed it, the Chief Minister has come on record yesterday that that very project has been kept on hold. And he has also indicated that the project will be shifted to another side. And thereby, almost 900 coconut trees, for which Vijay Sardesai had shown the passion and all his teammates, has proved today that they were sincere about it. A project that was approved is being kept on hold, and there is an indication that it will be shifted. And that has been the demand of the Goa Forward Party, particularly Vijay Sardesai, that it will be shifted somewhere to the industrial zone. तारवट्यांक सरकाराचे पेन्शन 2,500 वेल्यान 5,000 केला म्हूण गोवा सीमेन असोसिएशन सातिस्वेत. सरकारान वाडीव पेन्शन रोखडेच सुरू करचे म्हूण तारवटी मागता. जे आमचे ओपोजिशन लिडराक जे आमचे रिसेंटली असेंब्लीक 2,500 पेन्शन मेळटालें तारुट्यांक, ते तांणी रिजोल्युशन घेवन पास केलां 5,000 मेळपाक. तसोच आमचो ओपोजिशन लिडर बाबू कावळेकर आनी सगळे MLA आहाय तेणी आमकां सपोर्ट केलो म्हूण हांव ताका चड दिन वाचतां. आनी तसोच हांव मागतां हे बेगीन आमचे CMAन चीफ मिनिस्टरान हे बेगीन इम्प्लिमेंट करपाक आनी हे 2,500 ते 5,000 आमच्या तारोटी 5,000 मेळपाक. तरणाट्यांनी सीमेन असोसिएशनान येवचे म्हूण असोसिएशनाचो उलो. would like to encourage young seafarers to come and join us. Okay, you can join us through website, come to our office. Also we have a Facebook page, we have a WhatsApp page. So just come and visit us and join us. We require young seafarers who know the knowledge about the new legislation. मडगांव मार्केटान शॉर्ट सर्किटान उजो लागपाचो बंद जायना. हे फावट पसरकार सादूर म्हूण सुटले. सकाळी 7 सुमार हो प्रकार. आमच्या मार्केटान सकाळी लोक 7 6:30 सुमार येतात. अकस्मात थंय एक वायर वयल्यान पडली आनी ती शॉर्ट सर्किटान उजो पेटलो असो आमचे पोंजोळ आसता त्या पोंजोळा लागलो आनी उजो भरभर करून लासपाक लागलो. तेन्ना मागीर लोकांनी फोन केलो. हांव राजेन बाकी आमचे मार्केटाचे लोक सगळे धांवन आयले आनी आमी तो उजो पालयलो. तरी पूण तो उजो कंट्रोलान आमी हाडलो. मागीर तितलो फायर ब्रिगेड आयली आनी मागीर लेट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा मनीस आयले. आमी अशें सदांच पळयता उजो लागतरी आमकां सगळ्या मिनिस्टर आनी बाकी सगळे सपोर्टे धांवन येता. सकाळी न्यू मार्केटान शॉर्ट सर्कीट जालें. शॉर्ट सर्कीट जातकीर सकाळी 7 सुमार जालें तें. जातकीर सगळे आमी जमले हांगा. फायर ब्रिगेडाक फोन केलो, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक फोन केलो जाल्यार फायर ब्रिगेड आमचे हांगा पावले पण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे मनीस काय बेगीन पावना. सो हांव रिक्वेस्ट करता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट सगळ्या इंजिनियराक आनी आमच्या मिनिस्टराक ऑनरेबल मिनिस्टराक असली कितें एमर्जन्सी आसता तेन्ना एक युनिट तरी तेणी थंय दवरपाचें. बाबा हे एमर्जन्सीक लागून एक फावटी फोन केल्यार फोन उबारनात. लायन्स क्लबाचो डिस्ट्रिक्ट कॅबिनेट इन्स्टॉलेशन प्रोग्राम ताळगांवांत जालो. ह्या वेळार उपसभापती मायकल लोबो, लायन्साचो डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर साईश लवंदे आशिल्लो. Wow, this is what we call as teamwork, and this is what we need to enjoy. The website and the mobile app which you witnessed, I was also witnessing for the very first time. Thank you, Line Jai Amol, for doing great things. Friends, lot of words, good words were showered upon me. Thank you all for acknowledging those words. पेडण्या जागतिक योग सद्गुरू डॉक्टर कृष्णदेव गिरी हांची मार्शल योगा कार्यशाळा जाली.
फाटल्यान खास आसता चेस म्हणजे पूर्ण प्रेस आसता हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चौथ्या आयएसएलात गोंयचो कळाशेचो खडेगाड मिडफिल्डर ब्रँडन फर्नांडीस एफसी गोवाक खेळटलो. ही गजाल बाणावलेकार ब्रँडनाक उमेदीची. पुराय गोंय आनी गोंयकार एफसी गोवाक सपोर्ट करतले म्हूण ब्रँडनाक विश्वास. I'm very happy to be picked by FC Goa. This is what I always wanted, and I'm really happy and excited to be part of FC Goa and to represent my state. And it was always a dream to play for FC Goa, and I'm sure that I will receive the love and support from the fans and every FC Goan, every Goan. 22 वर्सांचो ब्रँडन फर्नांडीस खूब टॅलेंटेड सेंट्रल मिडफिल्डर म्हणून फामाद, पूण ताका फाटल्या कांय सिजनांत दुखापती जाल्ल्यान ताचो खेळ अजून फुलूंक ना. I played for Mumbai City FC in the second ISL and was very happy to play for them. It was a really good experience for me, like training under Nicolas Anelka and other good foreigners. And I couldn't play much there because due to some injury, but I came back strong. And I played 2 matches there, and both the matches I had like very good experience, and that were my first ISL. आता एफसी गोवान ताका ड्राफ्टांतल्यान घेतिल्ल्यान ब्रँडन खूब खोशी जाला. ISL 4 will be starting in November, and I hope every Goan and every supporter of FC Goa to come and support us and always cheer us. And we as a team, I hope that we are going to do our best and give a good result in the end of the season. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.